आयज जे गोंयान 12 तारखेक 7 जण आमचे कोरोना पेशंट जे मेळ्ळे ते सगळे पत्रादेवीच्यान एंट्री घेतल्या तेणे आणि आमी आयज हांवें तेका कलेक्टराक एक निवेदन दिल्लें 11 तारखेक की जे भायल्या स्टेटीच्यान ज्यो गाडयो येता तेंची कसून चवकशी करची। हांव एक सरकाराक विचारूंक सोदता आणि आमच्या जो पेडण्याचो जो स्थानीक आमदार आसा तो मडगांव रावता, ताका पेडण्यातले काय पडलेले ना। तशें ज्या मनशाक पेडण्यातल्या जनतेन स्वताचें मत नासतना निवडून दिला, आयज तो 20 वर्सां पेडण्याच्या जिवार मंत्री म्हणून काम करता। म्हाका लज दिसता सांगपाक आयज तेणी पेडण्या खातीर कितें तरी करपाक जाय आसलें। आयज तो पेडण्याच्या ज्या लोकांचेर ज्यांनी मतां दिल्या तांचेर आयज तो त्याच्या मरणाचेर राजकारण करता। हे कितपत योग्य आसा? आणि अशा ज्या मुख्यमंत्र्याक ज्या सांगण्यानुसार जर आमचे सरकारी अधिकारी जर वागतात जाल्यार ती खरीच खेदजनक गोष्ट आसा। सरकाराच्या जे अधिकारी आसा तांच्यांनी आपल्या अधिकाराचो उपयोग योग्य पद्धतीन करपाचो। खंयच्या मंत्री आमदाराक तेंच्यांनी बळी पडपाक जायना, कित्याक सामान्य जनता जी आसा तांकां हातून हे सगळे भोगचे पडटा। खंय आमदार मिनिस्टर ज्या पद्धतीन आसात त्या पद्धतीन ते व्यवस्थित आसा, पण जी बारीक जनता ही पेडण्यातली भरकटली गेली जाता। आयज अहोरात्र आयज आणि ह्या 2 दिसांक जे पत्रादेवीच्यान कितले तरी गाडयो रातभर गेल्यात, ह्यो गाडयो कित्याक गोंयान येतात? आणि जो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री सावंत सांगता की गोंयच्या जनतेने आपल्या जिवाची काळजी घेवची म्हणून, तुम्ही जर सरकारात जर भायल्या लोकांक थंयसर जर तेंचे मेडिकल करनासतना त्यांची चाचणी करिनासतना जर तुम्ही गोंयान हाडटात आणि पॉझिटिव्ह पेशंट जर सोडटात जाल्यार गोंयच्या जनतेन कोणाकडे लक्ष दिवपाचो? आयज सरकाराची एक जबाबदारी आसली, तातून आमच्या मुख्यमंत्री जो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराची जबाबदारी आसली, जी ही बऱ्या डॉक्टरांचे पथक हे जे पत्रादेवी गेटीर दवरपाक जाय आणि थंय तेंची टेस्ट करपाक जाय पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह ते, आणि त्या उपरांत तांकां गोंयान एंट्री दिवपाक जाय। हे जर आयज कितली वर्सां भायर आसून लोक जर आयज गोंयचे क्वॉरंटायनाच्या हेचेर पे क्वॉरंटायन करपाक सुद्धा रेडी आसा, ते कित्याक आसा? गोंय आयज ग्रीन झोन आसा म्हणून। पण गोंयच्या लोकांक येवन जर ते त्रास करता जाल्यार गोंयचे सरकार न्हिदला काय कितें? हो एक सरकाराक प्रश्न आसा। हातून खंयच्या राजकीय पक्षान राजकारण न करता ज्या गोंयच्या जनतेच्या हिता खातीर जे कितें करपाक जाय ते सरकारान करपाक जाय आणि तांकां सुरक्षीत दवरपाक जाय। गोंय म्हटलें व्हडलें न्हू, आयज 16 ते 17 लाख लोकसंख्या आसलेले गोंय आसा। हे जर असे पेशंट जर फावटीक 8 जर गोंयान येवपाक लागले जाल्यार गोंयान भरपूर लोक पॉझिटिव्ह मेळपाची शक्य आसा। हे जर करपाक एक घटक आसलेलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराक जर पेडण्यान हांकां जर ट्रीटमेंट दिवपाक जायना, आयज जर एक थंयसर कर्मचारी आमचो पेडण्यातलो क्वॉरंटायन जाला, ताका जबाबदार हो बाबू आजगांवकार आसा। हे पोलिसांची फॅमिली आसा, हे पोलीस कर्मचारी ते अहोरात्र काम करता, तांकां क्वॉरंटायन जालो हेका आजगांवकर बाबू आजगांवकर आसा। हे थंयसर वचून कितें करता तर? हे मामलेदार कलेक्टर वचून कितें चेक करता तर थंय? आयज जर डायरेक्ट एक गाडी भरून पॉझिटिव्ह जर गोंयान येता जाल्यार हेंचें काम सारकें ना अशें सिद्ध जाता। आमी तांकां 11 तारखेक हें दिलें आसा निवेदन, हेंच्यांनी ताची कॅर केली ना। हेतून बसून चौकशी ऑफिसरांची जावपाची। आयजय 3 गाडयो आयिल्ल्यो, आयजय हयसर 3 गाडयो भरून येयलेले आसा बोटी वयले, त्यांची चौकशी जावपाची। आणि हे सगळें जर करपाक बाबू आजगांवकाराक शक्य जायना जाल्यार तातून तांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिवपाचो आणि जो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री हातून तेचो लक्ष घालपाचो। कित्याक हे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर जे पोलीस खातें आहा ते सगळे सीएमा कडेन आसा। तेणी गोंयच्या सामान्य जनतेच्या जिवाचेर राजकारण करपाचें ना, ही आमची मागणी आहे। ह्या कोविड-19 जो प्रसंग आता आमचेर उबो जाला त्या प्रसंगाक आणखी एक म्हणजे जे गेटी आहात ह्या किनारी भागाक जे गेटी लागतात ते सगळे गेटी तात्पुरते सील आहात। काही त्याच्याकडे बंधन कांयच ना। पोलीस डिपार्टमेंटान आपले पोलीस घातल्यात पण ते सेक्युरिटी काय ना, पोलिसांक सुद्धा स्वतः सेक्युरिटी ना, कारण जे लोक येतात ते बाय होडी
किंवा आणी कशी असे जे चोर वाटेने येतात त्याच्यामुळे पोलीस त्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आपल्यापर्यंत प्रयत्न करता पण हो पोलीस जो असा हो लोकल पोलीस असल्यामुळे त्यांचे खंयतरी लागेबंदे असतात आणि सगळे सोयरे असल्यामुळे त्या लोकांक नजर धाक झाली जाता. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे गेटी आहा त्या गेटीचेर माझी एक रिक्वेस्ट असा की जो आमचो आरोग्य मंत्री आहा ह्या आरोग्य मंत्र्याकडे एक रिक्वेस्ट असा की ह्या गेटींचेर तेंच्यांनी डॉक्टराची टीम जी फुलफील त्या पेशंट जो कोण महाराष्ट्रातलो येता किंवा आनी कोण येता जो क्वॉरंटायन करपाचो प्रसंग जाता ताका चेक करपाक थंय यंत्रणा आसंक जाय जी यंत्रणा आमच्या ह्या गेटीचेर ना. त्याच्यामुळे आयज प्रसंग आमचेर इल्लो आसा. लोकल लोक आता सध्या भियान दीस काडटात कारण दुसऱ्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या माध्यमातून आमकां जर हे रोग आमच्या गोंयांत दिलो तर ताका काय करपाचो हो लोकांच्या मोठो प्रश्न जाल्लो आसा.